फादर जॉन सी पेरेरा 75 वर्सां तुज्या जिविताची आनी 42 वर्सां तुज्या पाद्रीपणाची खरेंच आयज आमी देवाक आर्गां दिता आनी एक यादनीक कसो 42 वर्सां आनी 75 वर्सां एक मनीस कसो तुवें जायत्या जाणांक बरें केलां, जायत्या जाणांक तूं उत्तेजन जाला, इन्स्पिरेशन जाला. म्हज्याय पाद्रीपणाच्या जिविताक तूं म्हजो पातकूर केपें आसतना हांव एक इन्स्पिरेशन कसो. त्या उपरांत हांव सिमिनारीन भितर सरलोलो आनी आयज जेन्ना फास्टस्ट कंपोजर एडविन डिकॉस्टा हें गीत तुजे पासत गायता म्हूण म्हाका कळ्ळें तेन्ना ताचे बरोबर म्हजोय हो संदेश तुज्या जिविताक बरें मागून, तुजेर देवाचो आशिर्वाद मागून आनीक देवाच्या सगळ्या उपदेण्यान तुका भर म्हूण मागून हांव हो म्हजो संदेश दिता. फादर, हॅपी बर्थडे अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स ऑन युअर प्रिस्टली ऑर्डिनेशन डे. चिंचोणे गांवान दुर्गा वाड्यान साळोक फुललेले एकतोळ्यान सातबावणा मोदें जोलमोन पोरमोळ दिलो त्या कोळ्यान. सेमिनारीन शिकोन पाद्री जालो जेजूचो कुरीस घालून गोळ्यान. 40 आनी 2 वर्सां बोगतात वावुरता जेजूच्या मोळ्यान. 75th बर्थडे ताचो जायतो मेवलो ताका अनुभव. कितलीं काजारां बावतून कुमल्या मोन्नां केलीं गे नासतना विसो. 21 दीस मीस मूड नासतना रावना आसल्यार पासून कितलोय पावस वतो दो. बऱ्या मोनान केलेल्या ताच्या बऱ्या वावराक मेवलो फो. जायते पाद्रींक केळ्या गांवांनी ओस म्हटल्यार कुस्तार जाता. पूण फादर जॉन सी ओस म्हणटा त्या गांवान रोखडोच वेता. बिस्मान धाडलेल्या गांवान वचोन व्हरोन लोकांची काळजां जिखोन घेता. आपलें उतर आयकोता म्हूण बिशप फादर जॉन सीक वालोर दिता. फादर जॉन सी 1980 पाद्री जावन पयलो आयलोलो न्हय. ताचे बरोबरी गोजेचो वावर करूंक जोरयल्या ताये पांये. आमचे सगळे फंक्शनाक फादर आसा ताचे उपकार विसरूंक जायना. म्हजे गोरकांनी गॅस पिगोर ओसभर मिसान दिवन दवरल्यात तुवें. फादर जॉन सी 12 गांवांनी वावुरला गांव मेजूंक बोसा. नुवेराय केपें कांसावली भाटपाल कोल्ली लायकोसा. आंबावली कोळवाळे तशेंच गोवा वेला तालावली बांबोली दिसो मिसा. आतां फादर जॉन सी विगा जावन सांजाशी थायलँडार आसा. सांजाची तासा कोरोप पूण दुसऱ्या इगोर्जांनी वेता दारा. सांजुजे वाज सांकवाळ्ळे तसोच बांबोली वेता कुमसारा. जिजस मेरी राया रिट्रीट सेंटरा तसो जायते कुडीन वेता रेतिरा. आनी ओल्ड गोवा मिसांगोन मान दिता सांत फ्रांसीस शावेरा. दोयाल काळजाचो फादर म्हूण मान दिता ताका कोगांव. एकदम सादो फादर हे सगळे म्हणटात फकत म्हणून हांव.
कितल्या काजारांक साऊद कोत्ता फेस्ता गांवांनी सांगता बोरे शर्माव एक बरो गोळी जावन परगोडटा तो जेजूचे देवसांव देवान फादर जोन्सीचेर घातल्यार पुरो कुरपेचें बेसांव